डायोसिसेनाच्या 139 इंग्लिश मुळाव्या शाळांक अंदूय सरकारी अनुदान चालूच उरतलें। शिक्षण खात्यांतली सुत्रां आनी शिक्षण मंत्री पर्रीकारानूय ही गजाल स्पश्ट केल्या। फाटल्या सरकारान शिक्षण माध्यमाचें कोफुजांव केल्लें। शिक्षणीक वर्स चालू आसतना डायोसिसेनाच्या शाळांक आनी भुरग्यांक त्रास जावचो न्हय म्हणून ह्या सरकारान अनुदान चालूच दवरलें। भाशा माध्यम आनी अनुदान धोरणाचो फेरनियाळ घेवंक 31 मे मेरेन खासा समिती नेमपाचेंय विधानसभेत उतर दिल्लें। आता मुख्यमंत्री म्हणटा आनीक 15 लागू येता। भाषा माध्यम आनी अनुदान धोरणाचेर फेरनियाळ घेवंक 31 मे मेरेन खासा समिती नेमपाचें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान विधानसभा अधिवेशनात दिल्लें। हाचेर प्रुडंटान मुख्यमंत्र्याक विचारलें। मुख्यमंत्री म्हणटा मे म्हयन्यान स्टाफ उणे आशिल्ल्यान समिती लांबणेर पडल्या, आनीक 15 लागतली। डायोसिसेनाचे 139 इंग्लिश मुळावे शाळांक अंदूय सरकारी अनुदान चालूच उरतलें। शिक्षण खात्याचो अतिरिक्त संचालक अनिल पवारानूय अनुदानाचेर हेच सांगलें। इंग्लिश शाळांक अनुदान चालूच उरतलें, मात समिती नेमपाचें खंय पावला ते खात्याक कांयच खबर ना। No decision has been taken. No, there is no decision. Then they are getting the grant. This much we know that. This year they will get, no, sir? Yes, it is a continuous process, na? Okay. They will get. We are not to this. रिपोर्टर महेश गाडी, सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी, व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी, प्रुडंटा खातीर। रिव्हर प्रिन्सेसा परस व्हड प्रतिभा भीमा ही बोट गोंयच्या दर्यांत सुमार 9 नॉटिकल मैलांचेर नांगरून दवरल्या। पावसात तिची दुसरी रिव्हर प्रिन्सेस जावची न्हय म्हणून ती थंयसावन हालोवपाक सरकारान हालचाली सुरू केल्यात। ती बोट हाडून एमपीडीच्या बंदरार दवरपाचो आदेश मुख्यमंत्री पर्रीकारान जिल्लोधिकाऱ्यांक दिला। कोर्टान ती बोट जप्त करपाचे आदेश दिल्यात। मात डीजी शिपिंग बोटीक हात लावपाक सोदिना अशें पर्रीकार म्हणटा। केंद्रांतलो एक सत्ताधारी राजकारणी हातूंत घुस्पला अशें मुख्यमंत्र्यान मिडियाक उलोवन दाखयलें। अचानक गेल्या 8 दिसां पयलीं म्हाका कळ्ळें की देर इज अ बोट एट 9 किलोमीटर आउटसायड नॉटिकल मायल आउटसायड गोवा. This boat is bigger than that river princess. It has been ordered to be attached by Admiralty Court. दर्यांतल्या बोटींच्या संदर्भातली कोर्टा तांच्यांनी अटॅच करपाची ऑर्डर दिल्या आनी आमकां कालूच कळ्ळें, पयरूच कळ्ळें शुक्रारा काय शेनवारा की अशी 6 बोटी आहा म्हणून गांवभर तांच्यो। एक गोंयच्या पासून 9 किलोमिटराचेर, एक खंय तरी कोचिनाच्या थंय आसा, एक चेन्नय आसा, एक खंय तरी निकोबार आयलँडा कडेन आहा, एक आनीक खंय आहा। That company दिवाळे काडला, तातूंत भितर top politician of the current ruling party are also involved in that. These are merchant vessels. They are not paying the dues, so people have got them attached. But Director General of Shipping is scared to really attach them. In spite of we informing all central government, गेले 5 दीस we are sending emails, fax, letters. There is no response coming from central government, Ministry of Shipping, Director General of Shipping. No one is responding. Today, under Disaster Management Act, I have directed collector to attach the ship and take it in Marmugao Post. Otherwise, during the stormy weather in the rainy season, it may break off the anchorage and come into the channel. I am also given to understand that there are 11 people on the board who are not even being given proper food. ब्युरो वांगडा विक्टर आझावेदो, प्रुडंटा खातीर। एंट्री फीत नित्याच्या ट्रान्सपोर्टरांक जुना सावन सवलत मेळटली। आनीक करपासारकें कांयच ना अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्पश्ट केलां। एंट्री फी अधिसुचोवणी स्पश्ट आसा। ही फी लावपा फाटलें स्पश्टीकरण आपणे भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांक दिलां, मात भाजपाचो खंयचोच फुडारी सरकाराच्या निर्णयांत मदीं पडचो ना अशें पर्रीकार म्हणटा। गोंयांत जावपा आशिल्ल्या भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत विशय सुट्टलो ह्या आशेचेर ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसीन सध्या संप स्थगीत दवरला। जी एक्झम्पशन जे पळय म्हणटा आमी, दॅट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एक्ट पोजिशन। ती आतां ताजेर रिव्यू करून ह्या जून म्हयन्यान केन्ना तरी ताका रेगुलर जे कोण येता ताका कन्सेशनल पास दिवपाची अरेंजमेंट करतले आमी। सद्या ती अजून कितें आहा, वी वॉन्टेड द फूल सेटअप टू स्टेबिलायज. इट इज नॉट स्टेबिलायज स्टील. म्हज्या पक्षाच्या हातून केन्नाच सरकाराच्या कामकाजान दखल घेवपाची पद्दत ना. म्हज्या सरकार म्हणजे म्हज्या पक्षाच्या लोकांनी म्हाका ह्या संदर्भान विचारलें, तांकां हांवें ताजें उत्तर दितकच तांचें ताजेर समाधान जालां. तांकां आनीक कितें म्हायती जाय जाल्यार हांव येतलें तेन्ना दिता. म्हाका दिसना तांचे कितें प्रॉब्लेम आसतले. जो कोण धरतलो ते वाचत धरतलो आमचें नोटिफिकेशन, जाल्यार कोणाक व्हडलो प्रॉब्लेम आसपाची गरज ना.
सगळे राज्यां करता तेच आमी केलां आनी तो विशय आतां काबार जातकूच हांव पडलो तरी म्हजी पडल्यारय नाक वयर म्हजें अशें म्हणपाची जी पळय मनस्थिती कांय जाणांची आहा ताका हांव कितें करूं. ते सांगतात नॅशनल एक्झिक्युटिव्हाक ते डिस्कस करतले. सारकें प्रचंड प्रायम मिनिस्टर कोण ठरतलो एंट्री गोंयच्या एंट्री फी मुळे हे जातलें. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.